काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार. सध्या शिगम्याचे दीस लागीं पावत आयल्या आणि दुसरे वटेन फोंड्या एक वेगळे तरेचो राजकीय शिगमो सुरू जाला. सुदीन ढवळीकार गट विरुद्ध रवी नाईक गट. आमच्या वांगडा लवू मामलेदार फोंडेचे आमदार जे सुदीन ढवळीकार गट जो सरकार पुरस्कृत गट स्वताक म्हणटा ताका रिप्रेझेंट करता. ह्यो सगळो शिगम्या पयलींचो जो शिगमो चालू जाला पळय न्ही हो कितपत योग्य आसा? पळय फाटल्या म्हयन्यान अदमास 10-11 तारखेक सुमार एक अकस्मात पेपरार न्यूज आयले फोंड्यांत दोन शिगमे म्हणजे कोण करता फाटल्यान तेजो प्रश्न काय ना. रवी नायक म्हणटा आपूण दुसरो शिगमो करतलो. हो रॉंग स्टेटमेंट रवीचो. रवीन कितें म्हणपा जाय आशिल्लें हातून आपल्याक अध्यक्षपद पद मेळटलें हें अध्यक्षपद आपणें घेवपाक ट्राय करपा जाय आशिल्ली. दोन शिगमे म्हणजे लोकांक एक कन्फ्यूज करप आनी समाजान दुफळी माजप समाजांत डिविजन करप हें सुरू केलें ताणें. आनी इंटेन्शन्स रवीने सदांच इंटेन्शन आसता कितें आपल्याक राजकीय कितलो फायदो मेळचो भितरल्यान ह्या खातीर ताणें तें केलें. पण राजकीय फायदो म्हणटा पळय ऑल दीज इयर्स रवी नायकूच त्या शिगम्याचें मुखेलपण करतालो. तोच तेजो अध्यक्ष आसतालो आनी तेणीच ते सगळे पेरेड्स. म्हाका हेंच वायट दिसता. प्रत्येक जाण म्हणटा रवी सांगता तितलेंच खरें. इतिहासान कोण वचना. 30 वर्सां 31 वर्सां शिगमो कोण करतालो? रवी तेन्ना राजकारणांत नाशिल्लो सुद्दां. 94 रवी पडलो. कोण अध्यक्ष आशिल्लो? सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष आशिल्लो. तेजे पयलीं शिवदास वेरेकर अध्यक्ष आशिल्लो. 99 जेन्ना पळय रवीन घेतलें हें तेन्ना रवीची एक सदांच संवय आसा. एकदां आपल्या ताब्यान घेतलें की तें मागीर परत सोडप ना. हो इतलीं वर्सां हें केलें. पोरू खंय आशिल्लो तो? पोरूय खंय नाशिल्लो. पोरू हांवें केला शिगमो. आमी केला आमच्या कमिटीन केला. म्हणजे रवी सांगता तितलें खरें आनी बाकी सांगता तितलें फट. हेंच हांव प्रेसाचेर हांव एलिगेशन म्हणजे आसता ती सदांच त्या खातीर. रवी सांगलें की ताका व्हडलो हायलायट करप आनी दिवप. आमी सांगलें ताका खंय तरी कोणशाक बारीक एक हें करप. न्ही पूण आमदार आसचो तेणेच समितीचो अध्यक्ष आसचो अशें कितें आसा? न्ही तशें जरी ना पूण ट्रेडिशनली इतकीं वर्सां शिवदास वेरेकर रवी नायक पयलीं आशिल्लो आमदार तेन्ना पासून सदांच आमदार फोंडेचो आमदार हो अध्यक्ष जाला. आनी कारण ते फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिगमो ऑर्गनायज जाता म्हणून वर्कींग कमिटीचो अध्यक्ष आमदार आसता. म्हणजे सध्या तुमी आमदार म्हणटकर तुमी अध्यक्ष? यस नॅचरली. पूण तांणी एक जी समिती आसा पळय आनी अंत्रुज महाल शिगमोत्सव समिती आसा ती ट्रेडिशनली हो परेड ऑर्गनायज करता. समाव तुमी आपली एक नवी समिती फ्लोट केली आनी परेड ऑर्गनायज करता. म्हणजे तुमी नवे आसा भितर तो नवीन ना? न्ही एक्झॅक्टली. पोरूं शिगमो रवीन केलो ना. पडले बरोबर ताका दिसलें आतां आपल्या बरोबर कार्यकर्त्यांना आनी तशें ताणें लेटर दिल्लें डायरेक्टर ऑफ टुरिजमाक की आपल्या कडेन कार्यकर्ते ना आपल्या कडेन कोण ना आपूण तो शिगमो करिना. शिगमो सरेंडर जालो. आमच्या गव्हर्मेंट येतकीर हांव सरकार आमच्या परिकरा कडेन उलोवन तो शिगमो आमी फोंड्यान करून घेतला. म्हाका याद जाता पोरूं लास्ट दिसा 23 तारखेक सुमार म्हाका दिसता आमी तो शिगमो केला. आमी केलो तो शिगमो. पूण शिगम्याचेर राजकारण जावचें हें कितपत योग्य आसा? ना रॉंग. तो सगळो फोंडेकारांचो शिगमो. तो प्रत्येक फोंडेकारान भाग घेवन तो शिगमो करूंक जाय. हेतून कितें आपलो ग्रूप वेगळो केलो आनी आपूण शिगमो करतालो. हो शिगमो खरो सुरू करता. हे शिगमो न्हीत तो. म्हाजें सरळ मत कितें आसा हो समाजांत रवी हो समाजांत दुफळी माजोवपाक सोदता. आतां पिळगांवकार म्हणून तेजो अध्यक्ष जाला. तो केन्ना शिगमो नासला. गोविंद गावडे आशिल्लो. गोविंद गावडे केन्ना शिगम्याक आसा. अशें इन्सिडंट जाय. गोविंद गावडे थंय दिसा सुद्दां नाशिल्लो तरी पूण तो शिगम्यान फुडें आतां रवी बरोबर. खबर आसा रवी शिगमो मेळचो ना म्हणून सगळ्या लोकांक खबर आसा करपाक मेळचो ना. तरी पूण हे लोक तेजे सपोर्टर्स. बेसिकली तुमचें म्हणणें अशें की जे लोक शिगम्यान नाशिल्ले तांकांच हाडला आनी नवी समिती तयार केली? तशें हांव म्हणना. पूण थोडे कितें आशिल्ले थोडे आशिल्लेच. पूण हे दोन हांवें नांवां घेतल्या ते लोक शिगम्यान नाशिल्ले खंय शिगमो खेळटाले ते. बरें तुमच्या समितींतले कितले लोक पयली समिती शिगम्यान? एक्चुली ताजो जर इतिहास काडपाक वचत जाल्यार हे आमच्या बरोबर जे समितीन आसा ते सगळे फावंडर मेंबर्स हेजे तालुका शिगमोत्सवाचे. आनी ते कितें जालें तें कांयच कळना. हांवें एसेंब्ली क्वेश्चन सुद्दां घातला आतां. हे अंत्रुज महाल तालुका शिगमोत्सव पळय आसा तेजे केन्ना रजिस्टर जाले. तेजे फावंडर मेंबर्स कोण. तेजे मेंबरशीप कोणा कडेन आसा. तेजे एसेट्स कितले आसा ते सगळें दाखया म्हणून. खंय गेलीं सगळीं डोनेशनां. गव्हर्मेंटाचोय पयसो घेवप लोकां कडल्यान डोनेशनूय घेवप शिगमो करप म्हणजे फक्त पयशे लाटपाचो इतलोच प्रयत्न काय म्हणटा हांव. सध्या तुमी म्हणटा की जे फावंडर मेंबर आशिल्ले जेणी फोंड्यां शिगमो सुरू केलो. शिगमो इन द सेन्स परेड सुरू केली. सरकार पुरस्कृत परेड सुरू केली. ते तुमच्या वांगडा आसा? हय. चडशे म्हाजे कडेन आसा. तो जर लिस्ट काडपाक वचत तो रजिस्टर हाडत फावंडर मेंबराचो जाल्यार तुमकां कळटलें. आनी हांवें मागलां तें कारण ते सगळे तेजे कस्टडीन आसा. तो दिवपाकूय सोदिना तें.
जी पळय शिगमोत्सव कमिटी रजिस्टर जाल्या थंय आमकां डिटेल्स मेळटले कोण कोण तेजे मेंबर फावंडर मेंबर्स कोण एडिशनल मेंबर्स कोण आसा तेजे एसेट्स कितले आसा इतलीं वर्सां शिगमो करताले शिगम्याचो सरकारी पयसो त्या शिवाय लोकां कडल्यान डोनेशन घेतलेली हे पयशे खंय गेले ते सगळें पळोवंक जाय न्ही आमकां. तुम्ही म्हणात पैसे खाले अशें कितें म्हणटा तुमी? न्ही पोरूं आमी पळय गेला पोरूं आमी कोणाक डोनेशन घेवना कांय ना फक्त आमी सरकाराच्या पयशांनी सरकारान जे पळय पयशे दिल्ले त्यातून शिगमो हें केला आयोजीत केला आनी इट वॉज ए ग्रँड सक्सेस. फर्स्ट टायम आमी करून सुद्दां तो इट वॉज ए ग्रँड सक्सेस. ट्रस्ट ताणें केला विनायकान आनी ट्रस्टाच्या थ्रू करता शिगमो म्हणून मदीं आतां अल्टिमेटली तो शिगमोत्सव कमिटी पळय आशिल्ली इट हॅज बीन रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट इट सिम्स अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. सो ट्रस्ट बिकम्स अ प्रायवेट बॉडी. हय ट्रस्ट जालो म्हणजे प्रायवेट बॉडी जाली ना प्रायवेट हाव प्रायवेट बॉडी कॅन ऑर्गनायज शिगमो गव्हर्मेंट शिगमो. बरें तुमचे आतां राजकीय मतभेद आसा रवी नायका कडेन सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां रवी नायकाचेर विश्वास ना की जर तो परेड करीत जाल्यार बरी परेड करून शकता म्हणून? न्ही हांव तशें म्हणना तो परेड केल्यार करतलोय आशिल्लो करपाक शकतालो पण अननेसरी कित्याक जो पडला जो आमदार ना स्वता ताका कित्याक म्हणून दिवप ताका आमी कित्याक लोकांनी नाकारला न्ही ताका हें तरी त्या मनशाक समजपाक जाय लोकांनी आपल्याक नाकारला तूं सद्या पब्लीक लायफान नाका. न्ही पण आमदारान मुखेलपण करचें हेका लॉजीक कितें आसा? बिकॉज आमदार हो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर सर्टन पर्पज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली खातीर आसा. ताका अशें मॅन्डेट नासता की बाबा तूं शिगम्याचो अध्यक्ष तूं सत्यनारायण पुजेचो अध्यक्ष अशें कांय नासता. न्ही पूण हें हांवूच आमदार जातकीर कित्याक इतलीं वर्सां होच क्वेश्चन कित्याक जालो ना सुभाष शिरोडकर आशिल्लो मागीर शिवदास वेरेकर आशिल्लो आनी कोण कोण अध्यक्ष आशिल्ले ते कित्याक जालें ना फक्त रवी येतकीरूच हें कन्फ्युजन आनी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू कित्याक जाता. स्वता तयार करता ही कॉन्ट्रोवर्सी कन्फ्युजन लोकांक पॅनीक करपाक लोकांच्या मनान एक संभ्रम निर्माण करपा खातीर ते सगळें तयार करता. बरें आनी एक म्हत्वाचें फाल्यां समज रवी नायक तुमकां जॉयन जालो तुमी एक्सेप्ट करतले? ऑफकोर्स हो शिगमो हो फोंडेकारांचो पूण तो जर आपूण अध्यक्ष जावपा पयलो तो कदापी ना ताका खंयचे तरी एक कमिटीचो आमी अध्यक्ष करुया पूण तो जर सगळो प्रेजिडेंटूच आपूण जातलो म्हणटा डेफिनेटली नो. सुदीन ढवळीकार अध्यक्ष कसो? आतां एंटायर पळय जें आसा तातूंत फोंड्यान आमी 4 आमदार सिनियर मोस्ट सुदीन म्हणून सुदीन हेचो ओवरऑल इन्चार्ज ऑफ द समिती आनी बाकीचे तिनूय जे पळय आमदार आसा ते उपाध्यक्ष बाकीचे कोण कोण उपाध्यक्ष आसा. सो बेजिकली ही महालाची कमिटी म्हणून सुदीन ढवळीकार हय रिप्रेझेंट अंत्रूज पूण तो फोंडेचो आमदार न्ही फोंड्यात ताका रिलेशन्सूच ना. ना फोंडेचो आमदार म्हणजे अंत्रूज महालाचो शिगमोत्सव हो सिनियर मोस्ट म्हणजे एक जनरल जी आमी हें आसा कमिटी तेजो प्रेजिडेंट सुदीन ढवळीकार आनी वर्कींग कमिटीचो प्रेजिडेंट हांव. असं करून शिगमो कितल्या तारखेक शिगमो ठरयला तुमी? न्ही एक्चुअली कशें आशिल्लें गव्हर्मेंटान 28 मार्चाक परेड करपाक आमकां अलॉट केल्ली पूण 28 तारखेक मोंडी थर्सडे येता आनी त्या दिसा फोंड्यान मोठें प्रोसेशन आसता चर्च टू कपेल बस स्टँड आनी ती सारकी वे कशी आसा इंटरेक्ट जाता शिगमोत्सव कमिटी एका परेडीक म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केलें की ते 28 तारखे येवची तो 27 करचो किंवा 26 करचो पूण 26 तारखेक हांगा माड्डोळा चतुर्दश त्या दिसा मेळ सगळे थंय माड्डोळा वचपाचे परत आमकां हें मेळना म्हणून आमी 27 तारखेक हो आयडियल डे म्हणून 27 तारखेक आमी शिगमो दवरला. 27 तारखेक शिगमो फोंड्या फ्लोट परेड जातली. रवी नायक म्हणटा आपूण 27 तारखेकूच करतलो. पळय आतां सिच्युएशन कशें आसा मडकय शिगमो जाता कपलेश्वरी शिगमो जाता पाळलान जाता बेतोड्या जाता दुर्गाभटान आमच्या थंय जाता अशें प्रत्येक वाड्यार शिगमे जाता आनी तसो जर रवी एक खंयचो तिस्कावयलो किंवा खडपा बांदवयलो शिगमो करता ही कॅन डू ताणें वचून नाचतो सगळ्या घराघरांनी तो शिगमो घेवन आमी जशें नाचता तसो पूण तो गव्हर्मेंटाचो आपूण करतलो म्हणत जाल्यार कसो म्हणलो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कमिटी डिक्लेअर केली गव्हर्मेंटाचो कमिटी ते दिसा 2 जर फ्लोट परेड जाले जाल्यार ते क्लॅश जावचेच ना ताका परमिशन तो एक सीएम आशिल्लो मनीस तो असो कशाक कसो वागपाक शकना रिस्पॉन्सिबल मनीस तो कितलीं वर्सां आमदार आशिल्लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका चड म्हाजे पेक्षा ताका चड खबर आसपाक जाय कारण प्रत्येक हाका गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल जाय डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन जाय डेप्युटी कलेक्टर परमिशन जर ताका दिलें ना जाल्यार तो कसो हें करतलो इलिगल करतलो आनी हेंच म्हाका सदांच पत्रकारांचेर सुद्दां आरोप करीन दिसता आमी कितें उलयता जे खंय तरी विपर्यास करप आनी तेजेर बातमी छापप. तुमची कितें बातमी छापप? हांवें त्या दिसा पत्रकार परिशदेक सांगलें
की अशें जर होच जर क्वेश्चन जालो असो तुजे सारकें सिच्युएशन जर जालें रवीनय केलो जाल्यार पुलीस हॅज टू टेक एक्शन डेप्युटी कलेक्टर हॅज टू टेक एक्शन तुम्ही म्हणाले की लाठीचार्ज करचो म्हणून प्रिव्हेंटीव आयक सांग तुका प्रिव्हेंटीव अरेस्ट करचो लाठीचार्ज करचो पुलिसांनी करचो हांवें न्ही आनी हांवें एग्जाम्पल 1992 हांव जेन्ना कुरचेरे पुलीस स्टेशनार आशिल्लो आय हॅड टू रिझॉर्ट टू लाठीचार्ज कित्याक असोच इलिगल कोण तरी भितर सरलो आनी आपूण तो क्लॅसीस करपाक लागलो म्हणून आय हॅड टू रिझॉर्ट हें सांगल्यार पत्रकारांनी बरयलें कितें हांव लाठीचार्ज करतलो म्हणून दॅट वॉज व्हेरी बॅड ऑफ डू पत्रकार यू सपोर्ट की शिगम्या सारक्या जेन्ना सांस्कृतीक आमचो जो दायज आशिल्लो इव्हेंट आसा ताका लाठीचार्ज करचो दोन ग्रुप येवचे झगडी जावची रस्त्यार आसूं जायना हें कळपा जाय न्ही पूण आतां खंय तरी आपल्याक खंय तरी मायलेज मेळपा जाय उलो सिग्मा आपूण करपा दिवचो ना अशें जर तकले घालून गुंडा भितर सोडले जाल्यार पुलीस वग्गी रावतले पुलिसांनी वग्गी रावचें लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणाऱ्यांनी वग्गी रावचें अशें तुजें बेसिकली तुमची वरी इज लॉ अँड ऑर्डर एक्झॅक्टली तातूंत कशें आसा म्हाका सदांच हें दिसता सनातन वेर इनोसंट सनातनाचेर सदांच चार्ज कसो जाता की तेणी बॉम्ब हें केलो म्हणून पूण खरे क्रिमिनल्स हे असली मिसचिफ करपाक शकता खंय वचून लोकांक हें करपाक डिस्टर्ब करपा खातीर सनातनाच्या विशयाचेर आमी येतले एक इम्पॉर्टंट प्रश्न म्हाका की एक पॉलिटिकल फिगर आसा रवी नायक एक पॉलिटिकल फिगर आसा तुमी आनी ढवळीकर ब्रदर्स आसा एकट्यान येवन शिगमो कित्याक करूं शकना करपाक जाता एकाच दिसाची तर गजाल तुमची ती. आमी खंय ना म्हणटा दे आर मोस्ट वेलकम पूण अशें हें करूं नाका लोकांक कन्फ्यूज मायंड करूं दे नाका आर मोस्ट वेलकम तुमी कितें एप्रोच जायना आनी तांकां सांगिना की बाबा आमी करता तूंय जॉयन जा आमी सगळ्यांनी वांगडा करुया म्हणून न्ही ऑफर इज ओपन ही ऑफर आजुनूय ओपन आसा लेट देम जॉयन आमकां खंयच आमी वेगळो करताले अशें आमी नेवर सेड आमी वेगळो दुसरो शिगमो करताले तिसरो शिगमो करताले नो आमी जो पळय शिगमो चलता तातूंत सहभागी जातले आमी केले ना ते इतले वर्सां रवी अध्यक्ष आसतना आमी सगळे पार्टिसिपेट जाले ना जाताले अध्यक्ष ढवळीकर उरता ना हय शिगमोत्सव समितीचो आतां न्ही म्हण रवी आयलो जाल्यारय तुमी एक न्यूट्रल अध्यक्ष घेवपाक रेडी आसा न्ही अध्यक्ष ऑलरेडी जालो न्ही आनी अध्यक्षाचो प्रश्नच येना आतां पण ताका जर कॉम्प्रोमायज करून एक न्यूट्रल मनीस तुजो न्ही म्हजो न्ही एक न्यूट्रल ताका खंयचे तरी उपाध्यक्ष पद दिवपाचें आनी खंयचे हेजेर कमिटीचेर अध्यक्ष करूया तुम्ही ready आहात? हय वी हॅव नो प्रॉब्लम बेसिकली आनी एक हे पॉलिटिकल अपमॅनशीप दाखोवपा खातीर सगळें चलता अशें तुमकां दिसना ना एक्झॅक्टली दाखोवपा खातीरूच तुमच्या वटेन चलता ना डेफिनेटली नो आमचे वटेन चलना तें तुमी एप्रूव करून घेतलो शिगमो जाल्यार खंयच्या कोणाक मेळ्ळे तुमी आनी एक्झॅक्टली तुमच्या पॅनलाचो गव्हर्मेंट शिगमो हे प्रूव करपा खातीर तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन लास्ट इयर आमी शिगमो केलो लास्ट इयर फंड्स आमकां दिल्ले हेजे पेक्षा आनी मोठें कितें प्रूफ जाय तुमकां डॉक्युमेंट जाय आमी पयसो घेतलो गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी शिगमो केलो तेन्ना खंय आशिल्ले ही शिगमो ह्या वर्सा तुमी परत एप्रूव हय ह्या खेपो आमी कमिटी फॉर्म केली आनी गव्हर्मेंटाक धाडली हो आमची कमिटी म्हणून पोरूं आमी केल्लो शिगमो आमकां ओनूय आमकांच मेळपा जाय ताणें धाडला तो एप्रोच जालो म्हणून हांवें पेपरार वचिल्लें सीएमाक एप्रोच जालो आनी सीएम सांगता तें आपूण फायनल बिलीव करतलो हो एक स्टेटमेंट पेपरार वाचिल्लो हांवें पेपरार आतां पेपरा वयल्यान कितलें खरें मानपाचें तो एक संशोधनाची बाब म्हणटा हांव म्हण अजून फॉर्मली तुमकांय एक्सेप्टन्स मेळूना आनी ताका ना एक्सेप्टन्स आमकां मेळ्ळें न्ही आमकां गव्हर्मेंटान ऑर्डर काडून दिली फंड्स बी फंड्स मेळटले ओके एक विशय तुमी काडलो लॉ अँड ऑर्डराचो रवी नायका जर गुंड घातले आनी ताणें समज परेड डिस्टर्ब करपाचें जाल्यार पुलिसांक लाठीचार्ज करपाचो हक्क आसा वील यू डिमांड की रवी नायकाक प्रिव्हेंटीव अरेस्ट करचो म्हणून